गोंयांत मोठ्या प्रमाणात मतदान जाला ते सायलंट जाला। गोंयच्या महिलांक सरकारान उदकाची आनी लायटीची बिलां वाडयल्ली म्हूण सरकाराचेर राग आशिल्लो, ताका लागून सायलंट वोटिंग जालें असो दावो काँग्रेसीन केला। आर्डेक्सो खातीर मडगांवच्यान मंदार नायक। जेन्ना बायलांनी चड वोटिंग केलें हेचे जेन्ना डिटेल्स बीजेपी कडेन पावले, मनोहर पर्रीकर आनी तांचे बाकीचे लिडर्स, महिला लिडर्स खास करून एक स्टेटमेंट दितात की आमी तांकां 1,500 रुपया दिताले म्हयन्याक गृह आधार स्किमीचे अंडर, आनी त्या स्किमीचे खातीर बायलां चड करून भायर सरल्यान बायलांनी चड करून बीजेपीक वोट मारले आनी त्या खातीर ते जिखतले असो एक स्टेटमेंट मनोहर पर्रीकरान केला आनी तेजे नंतर तेंच्या महिलांनी केला। हो स्टेटमेंट खूब कंडेमनेबल आसा, कारण जोड हांकां एक बायलांक 1,500 रुपया दिता म्हणून बायलां वोट करतली, हो विचारूच एक सामको वायट नदरेन जाता। कारण 1,500 रुपया म्हयन्याक दिता म्हणून म्हणजे आमी आमची गोंयची बायलां सामकी लाचार काय, म्हणजे बीजेपीन तांकां लाचार करून दवरल्या, तांकां कांय स्वता ही बायलां कांयच करपाक शकना अशें बीजेपी दाखोवपाक सोदता। आनी तुमच्या 1,500 रुपया जे 1,500 रुपया तुमी दिनात ते सरकाराच्या तिजोरींतल्यान वयता। सो हांगा बीजेपीची बायलां बद्दलची जी वैचारीक बुद्धी आसा, बायलांक हे कितले खालचे नजरेन पळयता की 1,500 रुपया मेळटा म्हणून बायलां तांकां वोट करतले म्हणून, हेचे आमी काँग्रेस पार्टी निशेध करता। हे 1,500 रुपया दितात आनी तेवढच्यान लायटीची बिलां वाडयली, उदकाची बिलां वाडयली, म्हारगाय खूब जाल्ली आसा। सो बायलांक खरें तर बायलां भितर खूबची तिडक आशिल्ली ह्या सरकारा भितर। आनी बायलां जर येवन बीजेपीक वोट करताली जाल्यार ती उमेदीन वोट करता आशिल्ली, तातूंत भितर आवाज जाता आशिल्लो, सायलंट रावपा नाशिल्ली। कारण बायलां जर त्याच उमेदीन जर बीजेपीक मत मारताली जाल्यार आवाज जाता आशिल्लो, सगळे गोंयभर बोवाळ जाता आशिल्लो की बीजेपीक बायलांनी वोट मारलेले आसा आनी बीजेपीच्या लिडरांक मनोहर पर्रीकराक सांगपाक पडपा नाशिल्लें की बायलां आमकां वोट मारतली म्हणून।